Just imagine. Friends, sometimes we try to imitate someone. म्हणजे आम्ही त्या मनशा भशेन वागपाक सोदतात, तेजी स्टायली कॉपी करपाक सोदतात. जशें की पळया, म्हणजे धाकटे आसतना बी आमी अमिताभ बच्चनाची पिक्चरां ते पड्ड्यार पळयताले न्हू, घरा कडेन रस्त्यार लायताले पळय. मागीर ते पड्ड्यार पिक्चर अमिताभ बच्चनाचे पळयले काय मागीर आपोआप एक सायड बँड जावप. कितलेशेच दीस, एक म्हयनो भर तसोच मागीर. आनी अमिताभ बच्चनाच्या स्टायलीन सगळें ऑफिस स्कुलान वचप, घरा कडेन येवप. अय साला ये बस किधर गया आय, अरे भाई म्हाका भूक लागल्या आय मुझको वाडो. मागीर आमी ऐतिहासीक नाटक बीन गांवान पळयलें, शिवाजी महाराजांचें बी नाटक पळोवन मागीर आमी 8 दीस 10 दीस तितूनच शिवाजीत कशें आमच्या आंगान शिवाजी घुसलेलो आसतालो. आग्र्याहून दख्खनला जाण्यासाठी जेवढा अवधी आम्हाला लागला नाही त्याच्या 10 पट आम्हाला 31 डिसेंबरला पणजीहून बस स्टँडपर्यंत पोहोचायला लागला. बरें कला अकादमीन केन्ना आमी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमाक आमकां व्हरताले ओडून ओडून धाकटे आसतना. तिकीट हा म्हणून एक एक्स्ट्रा दोन. तेन्ना मागीर पळयताले आमी वाजोवन, पण मागीर एकदां पळयलें काय आमी 8 दीस तितूनच मागीर घरा कडेन वचून तेजी स्टायली मारप, तेका इमिटेट करप. धर सोडून दी गे वोत काड असो शास्त्रीय संगीताचो हें न्हू. कित्याक म्हाज्या त्या तकलेन शास्त्रीय संगीत वयचेंच ना, कित्याक आमी येवचीन, तेका एक कला लागता बरी. तर सांगपाचो तात्पर्य कितें, CM पार्सेकर चणे खाता न्हू, चणे केन्नाय ते पळोवन आमदार प्रमोद सावंत आपुणूय चणे खावन दाखयता, आतां इमिटेट करता CMाक. फ्युचर CM बी जावं तूं. पण MLA प्रमोद सावंताक खबर ना की CMाचे चणे खावपाचे दात वेगळे आनी तंदुरी खावपाचे दात वेगळे. CM तंदुरी खाता, एकूच न्ही तर सिद्धार्था बरोबर शेअर करून करून खाता. CM विथ तंदुरी चिकन. तशी वेळ येत जाल्यार CM बिस्कीट सुद्दां खावन दीसभर काम करता, दीसभर बिस्किटीचेरूच आसता. ओगीत कित्याक बेश्टें सांगो. चडसो CM दिसाचो खावंक मेळना जाल्यार रातचो तरी खाताच. कितें अशें स्नॅक्स च्या कितें मेजर्स घेतले तितले सांग. हे सागर जावडेकर ना हांव सोडून द्या, पूण प्रत्येक डेट आसता पळय ती प्रमाणात आसा काय ना. विजय तुका तसो ना. विजय सरदेसाय खावच्या पयलीं 10 फावटी तरी विचार करतलो. टू बी ऑर नॉट टू बी, टू ईट ऑर नॉट टू ईट. चिकन रे. विजय तरी खावच्या पयलीं विचार करता. डेप्युटी CM ताळयो मारू काय नाका हेजेर विचार. मारू काय नाका, मारपाक जाय, मारूंक जाय कोणे तरी मारूंक जाय ताळयो. मारूंक जाय त्यो म्हाका मारूंक जाय ताळयो, ताळयो मारूंक जाय. बरें मेन इशू खंय आसलो. आतां प्रमोद सावंताक सांगचें पडलें न्हू, फक्त चणे खावन दीस काडपाचें ना आतां, मागीर पश्चाताप जावं शकता. राव तेका हो एडवायस हांव आत्तां दितां. प्रमोद, परेश उलयता. हय सांग. इतलेंच सांगपा खातीर फोन केला की पळय प्रमोद, आतां कशें आहा, आपलें सरकार आसा न्हू आनी CM चणे खाता म्हणून तूंय चणे खावन दीस काडूं नाका. चणे इज इक्वल टू गॅस न्ही. ईट तंदुरी, ईट बिस्कीट, ईट आनीक कितें. तूं म्हाका मेळपाक येतलो पळय तेन्ना तुका हांव इन डिटेल सांगता कशें खावप, म्हणजे कितें खावप, तंदुरी खावप, हें खावप, तें खावप. म्हाका एक 5 मिनटां जाय आसली मरे. आतां ना आतां हांव बिजी आहा मातसो. मागीर एक दीस मेळया. आतां काय हांव सांगिना न्हू हांव खंय आहा तो बेश्टो. मागीर मेळया रे एक दीस आमी. मागीर म्हाका येवन डिस्टर्ब करपाक जाय. मागीर मेळया न्हू एक दीस, सांगता तुका डिटेल सारकें तुका शिकयता. डोंट वरी. बरें आतां काय सॉलिड मरे तू, गले ही पड गया. चल दौड़. कितें न्हू, गले ही पड गया. प्रमोद सावंत. Just imagine. आमच्या गोंयचे पॉलिटिशियन मात कितें सांगा, पॉश, सामके पॉश, स्टायलिश. कळ्ळें तुका. इनशर्ट सामको एकदम टायर बीन सामको त्या भशेन. आनी एकट्याचे चश्मा पळोवपा सारके. वॉट अ कलेक्शन, वायड रेंज ऑफ कलेक्शन ऑफ चश्मास.
Just imagine. जस्ट इमॅजिन की विजय सरदेसाय आणि दामू नायक एका टेबलार बसल्या बसल्या म्हणजे आय मीन बसल्या म्हणजे असं बाकीच्यांच्या बरोबर ऑन द डेज तेन्ना त्यांच्या दोगांच्या मनान कितें चल्लां आसतलें अरे दामू जेन्ना उलोवपाक उबो रावतलो तेन्ना लायट उडय मॅसेजींग मेळ्ळो जाल्यार रिप्लाय कर परत मायक नासतना दामू भाशण करीत जाल्यार तेका अशें करून दाखोवप सॉलिड पिकार जातलो मागीर हांवें सांगलें तें केलां मरे ते 2 जनरेटर्स हाडल्या मरे तुवें कित्याक हांव उलयतना मायक बंद जातलो म्हाका गॅरंटी आहा पण जेन्ना मान्यवरांक मायक मेळटा उलोवपाक तेन्ना कितें जाता पळय तें भाशण उलयता आनी तें मागीर कितें भाशेचें आनी भाशण आनी According to the court documents, the company through employment agents. हांव सकाळच्यान सांजचो पर्यंत लोकांची सेवा करपाक आसा नॉट टू मेक थोडी शेतापुरे किंवा आनी कितें कर Together with the others, use term like a committed fee, contemplated fee, deem, nature. आणि म्हाका दिसता फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल डोंट डू ऑल दीस सॉर्ट ऑफ हें And so. हो भारत सरकारचं एक नव उपक्रम जातून राज्य सरकार सगळ्यात मुखेलपणान वावरता बाय वोट्स आसतलो I am not defeated by my jigar or my strength or my power or by my workaholic nature and all. बहुत आनंद हो गया और गंदा पानी से तबीयत बिगड़ती है ऐसे बात करने वाले खूब कम आदमी रहते हैं दोबारा यहाँ आने का सोचा और यहाँ आने को तो कुछ करना मांगता है Just imagine. खंयच्याय लढाईक वयच्या पयलीं कोणी केन्ना म्हणटा पळय सर पे कफन बांध के ही निकला हूं तशें असेंब्ली इलेक्शन लागीं पावले काय आमचे पॉलिटिशियन सर पे कफन न्हू पण सर पे फेटे मार के तयारी को लगेंगे म्हणटा सभागृहामध्ये मुख्यमंत्री आले असं मला वाटतं नमस्कार तुमचीच वाट बघत होतो आम्ही मी दुसऱ्या कार्यक्रमात असल्यामुळं कार्यक्रमास येणे थोडं उशीर झालं मी जर सरळ ऑफिसमधनं येणं असतं तर वेळात पोचलो असतो सीएम पार्सेकराची लास्ट मराठी आयकून मात म्हाका एक मराठी पिक्चरांतलो कॉमेडी सीन याद जालो सामको टाइमपास पिक्चरांतलो कर दिया ना लपडा एक बाल नहीं है हाँ? एक बाल नहीं है काय अडचण आहे पेपर टाकताना कडीचा टुकटुक असा आवाज येऊ नये असं पत्रक छापून वाटू का तुम्हा पेपरवाल्यांमध्ये नाही नाही तू पेपर गलपटला ना हातातून काय पेपर गलपटला काय रे ही तुझी भाषा नया है वो क्या नया है वह मैं क्या बोल रहा है तू क्या बोल रहा है उसके भाषा के बारे में बोल रहा है मैं उच्चार के बारे में बोल रहा है मैं भाषा स्वच्छ पाहिजे किती घाण केलाय हा पेपर नया है वो क्या फिर वही नया है वह मैं क्या बोल रहा है तू क्या बोल रहा है उसके स्वच्छता के बारे में बोल रहा है मैं समजत नसेल तर जिकडून आला हा तिकडे परत जा म्हणजे उकिरड्यावर चल दगडू थांब हे बरीक तुझ्या आई बापाला छान जमले हो जसे वर्तन तसे नाव दगड आय नाही आपल्याला बरं झालं सुटली बिचारी नाहीतर हे भोग आले असते तिच्या वाट्याला हा आता एका उदबत्तीने नाही भागायचे अख्खा पुढाच जाळला पाहिजे उत्कृष्ट
अननस आहे, साताऱ्याचे कंदी पिढे देऊ का अर्धा किलो? हलवायचं दुकान आहे काय आहे? निघा. टुकटुक आवाज येता कामा नये, लक्षात ठेव. नया है वो. फिर नया है वहां, पेपर डालूंगा डोके में. जाओ इधर से. चल. सुबह का चुतड़ा कर दो. नया है वो. या शाकालच्या पेपर टाकू या डोके में, सुबह का चुथड़ा कर दियो. कॉमिक सरी. Just imagine. आणि याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन असो एपिसोड आम्ही हांगाच सोबयता. मेळोया फुडल्या आठवड्यान. येता बरें करून रावा.